पोरणे गोंय दायज वाठारांत केल्ल्या बंगल्याच्या बांदकाम प्रकरणात 3 पक्षकारांनी केल्ल्या हस्तक्षेप अर्जांत बंगल्याचें बांदकाम करपी कोवर्स अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या वकिलान आक्षेप घेतला। हे प्रकरण सध्या अतिरिक्त पंचायत संचालकाच्या कोर्टांत आसा। 3 हस्तक्षेप अर्जाविशीं CUEL च्या वकिलान जाप दिल्या। हे अर्ज भायर मारपाची मागणी तांणी केल्या, अशें अतिरिक्त पंचायत संचालक उमाकांत कोरणकार हांणी पत्रकारांक सांगले। 3 पक्षकार आपली बाजू मांडटले आनी फुडली सुनावणी 15 जूनाक जातली। तशेंच बेकायदेशीर इमारतीचें बांदकाम आडोवपाक प्रिन्स जॅकोबान लेगीत तेंको दिलो। गोंयचो सायबाचो हो लुगार ओल्ड गोवा अशें म्हणून आमी पिळग्याचे पिळगा मांडीत येयल्ले आसात आनी अकस्मात ह्या जाग्यार एक घर उबें जालें। इलिगल हाऊस कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा। आमी मागतात तें इलिगल हाऊस आसा तें मोडूंक आनी गोंयचो सायबाचो लुगार आसा तो लुगार आमकां परतो दिवंक आसलो तसो। तर आमची विनंती सरकारा लागीं की अन्याय जाला गोंयकारांचेर, गोंयचे भुमीचेर, गोंयचे जमनीचेर हो अन्याय आसा तो आमकां न्याय म्हणून दिवचो आनी तो डेमोलिश करचो तो बंगलो आनी आमचो जागो आमकां परत आसा तसो दिवचो। They have revoked the order for saying that the illegal construction come in the plot area, but now they have filed in the this petition in the court saying that they have all the papers which is they are saying it is legal, but in our terms we say it is a protected area, they cannot give any license.